सिद्धी नायक केशीत सत्य कितें तें भायर येवपाकूच जाय। हाचेर आमी पुलिशेकय सांगलां ह्या केशीचो तपास फावो ते रितीन करचो म्हण। मात कोणे तरी एकाद्याच्या मरणाचेर राजकारण करचें न्हय। हातूंत जर कोण खरो दोशी आसा तर ताका ख्यास्त ही जावपाकूच जाय म्हण भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे उलयला। डेस्का खातीर थिवीच्यान गौतम शिरोडकार। त्या दीस हरणाळा मतदारसंघात आम्ही दौरो केल्लो त्या दीस हांव स्वता त्याच्या घरा वचून आयलो आनी त्यानंतर आम्ही पुलिसाकूय सांगलें। आज सकाळीं म्हजें उलोवप मुख्यमंत्री कडेन जालें, कारण कशें आसा पळय, एखादें जें कितें जर आसत जाल्यार तें डेफिनेटली तेचेर परतून इन्क्वायरी जें कितें जावं जाय जावं आमचो कोणाचोच भितर हें कांय ना न्ही। एखाद्याक जर दिसता तेचेर हें आसा जाल्यार डेफिनेटली परत जर इन्क्वायरी बाकीचें कितें जावं जाय करचें, कांय प्रॉब्लम ना। कोणाचोच तेचेर प्रेशर ना की तें हें जावं जायना अशा पद्दतीन ना। त्यामुळे रायट जर कितें आसा तें सोदून काडपाक परत एखादी जर हें करपाक जाय जाल्यार हांव सकाळीं उलयलां मुख्यमंत्र्या कडेन, मुख्यमंत्री करतले सुरूय केलां तें। हांव इनफॅक्ट हांव आनी ग्लेन तिकलो आमी दोगूय गेल्ले आनी आमी वयतकच मागीर परत आमी पीआय थंय धाडलो आनी परत ती परतून सुरू केल्लें आसा। आतां कशें जाता ती हातूंतल्यान हें सगळें करता आसतना की इलेक्शनां लागीं जाल्यार लोक गरज नासतना तें जास्त भडकवपाचो प्रयत्न करतात, पूण पूर्णपणे कोणाचोच तेचेर पॉलिटिकली तें कोण तरी प्रेशर करता आनी उरलां अशें अजिबात ना। पूर्णपणे ताका जो न्याय जाय त्या फॅमिलीक, संदीप नायक म्हणटो तो, कारण तसो बीजेपीचो आमचो बरो सपोर्टर तो, त्यामुळे ताका न्याय मेळपाक लागून जें कितें जाय तें पूर्णपणे सरकार करता। तुका दिसता ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हाजे एडवांटेज घेता ती कशें आसता भितर चूक काय ना, ऑपोजिशनचें कामूच न्ही तें, हांव तेंची चूक म्हणना, पण हें सगळें करता आसतना एखाद्यांनी राजकारण करता आसतना एखाद्याच्या मृत्यूचें राजकारण करचें न्ही। पण हांवें बेजिकली पळय, कारण भारतीय जनता पार्टी तशी आमी पळयल्या न्ही, आमी आंदोलनां हें सगळें करत करत आमी सत्ते पर्यंत पावले। पूण हें सगळें करता आसतना त्या वेळाचेर आमी सत्तेन नासले, केन्ना आमचे आमदार 1994 पयल्या वेळार 4 आमदार आयले। पयलीं आमचे कडेन आमदारूय नासलो आनी खासदारूय नासलो, पण आमी केन्नाच ज्या वेळाचेर वेगवेगळी आंदोलनांनी आमी भाग घेतला, आमी कोंकण रेल्वे पळयलें, भाशा आंदोलन पळयलें, कितले तरी आंदोलनां आमी केलीं, दूरदर्शनाचेर लोकल लँग्वेजीन प्रोग्राम करूंक जाय म्हणून आंदोलन केलें, पण केन्नाच आमी मुख्यमंत्र्याच्या पर्सनल घराचेर मोर्चा व्हरूना। पण ज्या तरेन आज जें कितें चलयल्लें दिसलें जाल्यार हांवें तुमी पळयलें त्या दीस वचून मुख्यमंत्र्याच्या शासकीय बंगल्याचेर मोर्चा, त्याच्या पर्सनल बंगल्याचेर सांखळे मोर्चा, अशा पद्दतीची ही जी आसा चुकी आसा। त्यामुळे हे जें कितें करतात राजकारण डेफिनेटली करचें, कारण ऑपोजिशनाचें काम तें राजकारण करपाक जाय, एखादो विशय मेळटा जाल्यार घेवं जाय, कारण तांकां राजकीय फुडी भाजून घेवं जाय, पण ती करता आसतना पर्सनलायज करचें न्हय। जें आज जें कितें चलयलां तें तेंच्यांनी पर्सनलायज केलें तें करचें न्ही। तेंच्या पेक्षा आमकां चड खंत आसा, एखादो जर कोण कल्प्रेट आसा जाल्यार सरकारान डेफिनेटली सोदून काडचो, कांयच प्रॉब्लम ना, आनी पॉलिटिकली कोणूच तेजेर कंट्रोल आपल्यार उरचो अशा तरेचें कोण करचो ना, इतलें हांव तुका सांगपाक सोदतां। हांव मुख्यमंत्री कडेन उलयलां आनी मुख्यमंत्री त्या दृश्टीन करतले काम। थोडे लोक अशें म्हणटात की बीजेपीचो कोण तरी हेका सपोर्ट करता, तेज्या खातीर केस सारकी इन्क्वायरी जायना। कोणूच सपोर्ट करना, सगळेच जाण, कारण कितल्यान तिकलेचोय ताका त्या संदीप नायकाक आमचो पाठिंबो आसा, तेच्या हांकां